प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज मंगळार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुवाची 8वी चीट 21 ते 30 पर्यंत 21 to 30. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर बरे भाशेन आयकुया. हांव चल्लों आनी तुमी म्हाका सोदतेले आनी तुमच्या पातकांत तुमी मोडतेले. हांव वेतां थंय तुमच्यान येवंक जायना. जुदेवानी म्हळें, हांव वेतां थंय तुमच्यान येवंक जायना अशें तो सांगता म्हणटच तो आपलो जीव दितलो म्हूण तो सांगूंक सोदता काय? ताणें तांकां म्हळें, तुमी सकयल, हांव वयलो. तुमी ह्या संवसारांतली, हांव ह्या संवसारांतलो न्हय. तुमी तुमच्या पातकांनी मोरतेलेत म्हूण हांवें तुमकां सांग. कित्याक आसा तो हांवूच म्हूण तुमी बावाड धरिनात तशाच जाल्यार तुमच्या पातकांनी तुमी तेले. तांणी ताका म्हळें, तूं कोण तर? जेजून ताका जबाब दिलो, पयलींच हांवें तुमकां सांगलां तोच. तुमचे विशीं जायतें सांगचें आनी निवाडचें आसा. पूण म्हाका पाठयला तो सोतेवून, आनी जें हांवें ताचे कडसून आयकलां तेंच हांव संवसाराक सांगता. तो बापाची खबर सांगता म्हूण ती समजूंक नात. ते पासत जेजून म्हळें, तुमी मनशाच्या पुताक उबारतले तेन्ना तुमकां हें कळोन येतलें की आसा तो हांवूच, आनी म्हजेच वस्तूंनी हांव कांय करिना. पूण जशें बापान म्हाका शिकयलां तशें हांव उलयतां. आनी जाणें म्हाका पाठयला तो म्हजे सोबे आसा. ताणें म्हाका एकलो सांडूंक ना, कित्याक ताका मानता तेंच हांव सदां करतां. तो अशें उलयलो तेन्ना जायत्यांनी ताचेर भावार्थ दवरलो. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयच्या शिवर्तमानान आमी वाचता की जेजू जेन्ना शिकोवन दितालो थंयसर खूब लोक आसतालो. आपले शिस आहले, भावार्थी लोक आहले, ऑन भावार्थी आहले. आनी खूब जो लोक जो ऑन भावार्थी आहलो, जो जेजूक मानून आहलो, तांकां आयज जेजू शिकोवन दिता. वयत खूब लोक आसलो थंयसर. भावार्थी आहले, ऑन भावार्थी आहले, जेजूचे शीस आहले. पूण आयज जेन्ना जेजू उलयता तेन्ना तो ऑन भावार्थी कडेन उलयता. तो म्हणटा, तुमी तुमच्या पातकान मोडटले. हांव आयला म्हजी बापाची खोशी करपाक. आनी तुमी सजमनान हांव कितें कोण तो? आनी ते म्हणटा, तूं कोण? असल्यो खबरो तांकां जेजूक विचारता, तूं कोण? आनी जेजू म्हणटा, म्हाका तुमचे विशीं खूब उलोवपाचें आसा. पूण आतां तुमकां सजमचें ना. पूण एक दीस जेन्ना तुमी म्हाका उबारतले खुर्सार तेन्ना तुमी वळखतले हांव कोण तो. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू ह्या संवसारान आसलो तो मनशाचो पूत आसलो. तो खरें देव आसलो, पूण संवसारान मनशाचो पूत आसलो. देवाचो पूत तो खरो. पूण ह्या संवसारान जें ताका करूंक जाय आसलें तें ताच्या बापाच्या पदवेन पवित्र आत्म्या उदेशी सगळें करूंक पडटालें जेजूक. जेजू असो म्हूण सगळें ताच्या मनान सगळें नासलें. ताका आपल्या बापाची खोशी करपाक तो ह्या संवसारान आयल्लो. आनी तो जाणो आहलो की त्या बापाची खोशी म्हणून ताका खुर्सार वचोन आमच्या पातकां पासत ताका मरपाची ही खोशी बापाची आसली. आनी देखून भाव भयणीनो, जेजू आयज कितें म्हणटा, तुमी मनशाच्या पुताक उबारल्यात तेन्ना तुमकां हें कळोन येतलें की आसा तो हांवूच. आनी म्हज्या आस्तोंगी हांव कांय करिना. पूण जशें बापान म्हाका शिकयलां तशें हांव उलयतां. भाव भयणीनो, आमी ह्या संवसारान आसा.
जेन्ना हें शिवर्तमान आमी आयज आयकता, आमची चोत्राय, आमचें मागणें, आमचें जें देवस्पण आसा तें आमी कित्याक कोत्ता? कितें गरज आमकां? जेन्ना आमी जाणो की ह्या संवसारांत जेजू ह्या संवसारांत आपल्या बापाची खोशी करपाक येयल्लो, तेन्ना आमी जेन्ना ह्या संवसारांत आसा आमी कोणाची खोशी करता? आमी आमच्या बापाची खोशी करता, आमी आमच्या बायलेची खोशी करता, आमी आमच्या घोवाची खोशी करता, आमी आमच्या सायबाची खोशी करता, आमी आमच्या भुरग्यांची खोशी करता, आमी आमचीच खोशी करता. भाव भयणीनो, जेजू आयलो ह्या संवसारांत आपल्या बापाची खोशी करपाक, आनी तो कितें म्हणटा, जेन्ना तुमी म्हजो खरेंच मोग करतात तेन्ना तुमी म्हजी खोशी करतात, म्हज्या बापाची खोशी करतात. आनी बापाची खोशी म्हणजे देवाचें उतर. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी दिसपट्ट्या जिवितांत हें देवाचें उतर पाळटा, खरेंच जेजून आपली खोशी पयस धरून ताणें देवाची खोशी केली, तेन्ना कितें घडलें? तेन्ना सर्गीच्या बापान जेजूक मान दिलो, तो खुर्सार गेलो, आमचें मन ताणें तो मेलो. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना ताणें आमचें मरण घेतलें ताणें खुर्सार, आतां आमी जेन्ना जेजूचेर बावर दवरता, जेजूच्या उतरा प्रमाणे चलता, तेन्ना आमकां देव आमकां मान दिता, आमकां सगळें बरें फावो करता. पूण भाव भयणीनो, हें जें आमकां करूंक जाय की आमी देवाची खोशी करूंक जाय, जेजूच्या उतरा प्रमाणे चलोंक जाय, हें अशेंच जाता? एका दिसान जाता? हें आमी सद्दां आमी कॉमेस करूंक जाय आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत. जेन्ना आमी देवाचें उतर पाळटा, आमी हें म्हणना तें ना, सदांच किटकीट, सदां कितें वायट उलयलें, हाचेर उलयलो, ताच्यो खबऱ्यो केल्यो, तेन्ना आमकां कसलें बरें जातलें? आमच्या पयल्या वाचपान आमी वाचता बूक ऑफ नंबर्स, थंयचो इस्रायली पोरजा इतलो उलोवंक लागलो जेजूचेर, देवाचेर आड, मोजेसाचेर आड, आनी ते सोरप जे थंयसर बुराकान आसले ते कांय करिनासले तांकां. पूण जेन्ना ते देवाचेर आड गेले आनी मोजेसाचेर आड गेले, तेन्ना देंवचार आयलो आनी देंवचारान ते सुरप धाडले आनी खूब लोक मेलो. पूण पळय आमचो देवाचो मोग कितलो तो. ताणें मोजेसाक सांगलें, एक खुर्सार एका लांब खांब्यार एक सोरोप कोर हाचो लोखणाचो आनी ताजो वयर दवर, आनी जो लोक ताका सोरोप चापता तो तांकां त्या लोखणाच्या सोरपाक पळयत जाल्यार ती वाचतली, तांकां पेकोणी मेवतली. तेच भाशेन भाव भयणीनो, जेन्ना आमी आमच्या जेजूचेर आमी नदर घालता खुर्साचेर, तो कित्याक खुर्सार मेलो? आमच्या मोगा पासत. आमी जेन्ना त्या खुर्सार पळयता, आमी जेजूचेर आमची चोत्राय दवरता, जेजूचें उतर आमी पाळटा, खरेंच दिसपट्ट्या जिवितांत आमी देवाची खोशी करता जेजूचें उतर पाळून, तेन्नाच की आमकां हें नवें जिवीत येता, हें देवाचें जिवीत आमी भोगूंक पावता आनी आमकां सगळें देवाचें फावो जाता. आयज जेन्ना ह्या शिवर्तमानाचेर आमी नियाळ करता, हें देवाचें उतर आमच्या काळजान रिगून हें आमी दिसपट्ट्या जिवितांत आमी करपाक, हें दिसपट्ट्या जिवितांत आमी पाळपाक, हेंच आमचो थाराय जावनी, हेंच आमची मागणी जावनी आनी आमी फुडें सरोया. हें आमी चोत्राय दवरून आमच्या जिविताचेर. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव हाची जोडून तुमकां सगल्यांक देवाचो एक बरो दीस हांव तुमकां आवडयतां. गॉड ब्लेस यू ऑल.